गोय प्लांटा खातीर इंडोको रेमेडीज फार्मा कंपनीन मुंबय बोईसर हांगासर आयोजित केल्ली नोकर भरती मुलाखत निमणे खर विरोधा उपरांत रद्द केली। कंपनीन तशें पत्र मुख्यमंत्र्याक दिले। बुधवारा दीसभर ह्या विशया वयल्यान विरोधकांनी सरकाराक टिकेचे धनी केल्ले। इंडिको रेमेडीज हे फार्मा कंपनीन गोयच्या प्लांटा खातीर बोईसर मुंबय नोकर भरती मुलाखत आयोजित केल्ली। 24 आनी 25 मेक नोकर भरती मुलाखतीचे आयोजन केल्ले। ही गजाल कळटनाच गोयचे विरोधी पक्ष गोवा फॉरवर्ड, काँग्रेस, आरजी आणि आपाच्या फुडाऱ्यांनी सरकाराचेर आणि मुख्यमंत्र्याचेर खर टिका केली। इंडोको ही एक गोयची फार्मास्युटिकल कंपनी आणि बोईसर म्हणटा ते महाराष्ट्रात 24 आणि 25 तारखेक जॉब इंटरव्यूज कंडक्ट करपा खातीर एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज केला। आणि हे जॉब कसले क्वालिटी अश्युरन्स जंय एम फार्म जाय पडटा नाजाल्यार MSc बायोटेक्नॉलॉजी जाय पडटा, बी फार्म जाय पडटा, क्वालिटी कंट्रोल जे BSc नाल्यार MSc केमिस्ट्रीन जाय पडटा, मायक्रोबायोलॉजी ऑफिसर म्हणल्यार PSc नाल्यार MSc मायक्रोबायोलॉजी जाय पडटा आणि प्रोडक्शन एक्झिक्युटिव्ह फक्त डिप्लोमा नाल्यार BSc नाल्यार बी फार्म जाय पडटा। सो ह्यो सगळे कोर्सीस गोंयान आमी कंडक्ट करतात। ही एक गोंयची फार्मास्युटिकल कंपनी महाराष्ट्रान वचून एडवर्टाइजमेंट रिलीज करता आणि गोंयचो सरकार ओग्गी आहा, गोंयचो सरकार बिजी आहा इलेक्शनांनी। ही असली फकाणां चलची ना आणि गोंयांत गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळूंकूच जाय। आज एक एडवर्टायज आमी पळयल्या ती म्हणल्यार गोंयची एक फार्मा कंपनी इंडोको फार्मा ही रिक्रुटमेंट करपाक सोदता महाराष्ट्रान। ही इंडस्ट्री आसा गोंयान। ही फार्मा इंडस्ट्री गोंयचें उदक वापरता, गोंयची जमीन वापरता, आमचे एअर पोल्युशन गोंयकार फेस करता, आमचे गोंयचे रस्ते, गोंयची इलेक्ट्रिसिटी ही कंपनी वापरता। हो सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर जो बर्डन आसा तो हे कंपनी आनी अश्यो कितल्योश्योच फार्मा कंपनी घालता। अशें आसतना हे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम गोंयचे सॉल्व करचे सोडून महाराष्ट्राचे सॉल्व करपाक पळयता आनी महाराष्ट्रान इंटरव्यू करता। ते बी जॉब कसले जॉब क्वालिटी अश्युरन्स, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन एक्झिक्युटिव्ह म्हणल्यार जे जॉबा खातीर एम फार्म, बी फार्म और BSc MSc क्वॉलिफिकेशन आसता, जे आमच्या गोंयान हे कोर्सीस चलता आनी गोंयान हे एज्युकेशनूय आसा आनी गोंयान हे सेक्टरांच्यान भायर सरलेले कितलेशेच भुरगे अनएम्प्लॉयड आसा। गोंयान बेकारी ही दिसान दीस वाडत आसा। गोंयकार आमचे भुरगे शिकून बेकार जायत आसा आनी हांगा जे प्रायवेट कंपनीज आसा तेंची दादागिरी ही गोंयान कितलीशीच वर्सां चलत आसा आनी आतां चड वाडलेली आसा। हो BJPचो गव्हर्मेंट जो वोकल फॉर लोकल म्हणटा, स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा, विकसीत गोंय म्हणटा, हे विकसीत गोंय न्हू, हे विकसीत गोंय म्हणजे विकसीत म्हणजे आमी विकता म्हणटा पळय तशें विकसीत गोंय जाल्लेलें आसा, नॉट विकसीत गोंय। हेंच्यांनी आमचे एक जॉब्स आयज मायग्रंट्सांक विकलेल्या। आयज आमी एक एड पयली एका फार्मा कंपनीची, ती कंपनी जावन आसा इंडोको। हेच्याय पयली ह्या कंपनीन खूबशे अशे एडवर्टाइजमेंट घातलेले आसा जेतून ह्या कंपनीचे रिक्रुटमेंट जाता महाराष्ट्रान। सो आमी ह्या कंपनीक सांगपाक सोदता की तुमी जी आयज एड घातल्यार आनी रिक्रुटमेंट जे करपाक सोदता पळय ते तुमी कॅन्सल करचे। जे इंटरव्यूज आसा पळय ते कॅन्सल करचे। आमी तुमकां 24 वरांचो टायम दिता। गोंयान तांचे ऑपरेशन्स आसतना, गोंयान तांचे मॅनपावर नीड्स आसतना ते इंटरव्यूज आनी ताजे एडवर्टाइजमेंटां गोंयच्या भायर करतात, महाराष्ट्रान किंवा आनी खंय करतात आनी थंयच्या लोकांक हांगा घालता। ताजेर म्हाका दिसता हाजेर सरकाराची जी अपयश आसा तातूंत सारकी कळिल्ली आसा। आज गोंयान स्पेशली युथा खातीर बिगेस्ट इशू इज अनएम्प्लॉयमेंट। जे थोडे नवे इंडस्ट्रीज काय भारतीय जनता पार्टी सरकारान हाडूंक ना, जे इंडस्ट्रीज आसा तातूंत सुद्दां गोंयकारांक नोकरी मेळना। शिकिल्ले आसून, डिग्री आसून, सगळे क्वॉलिफिकेशन आसून सुद्दां डिग्री मेळना आनी भायल्या लोकांक तांकां प्रेफरन्स मेळटा। दिसभर ह्या विशया वयल्यान सरकाराचेर टिका जाले उपरांत निमणे कंपनीन ही नोकर भरती मुलाखत रद्द करपाचे पत्र मुख्यमंत्र्याक दिले। आयज एक एडवर्टाइजमेंट येयली, इंडिको कंपनी ही जी गोंयान एक कंपनी आसा त्या कंपनी खातीर रिक्रुटमेंटाची ती एडवर्टाइजमेंट आसली। पूण ही एडवर्टाइजमेंट जी आसा ती महाराष्ट्रान आसली आनी महाराष्ट्राच्या भुरग्यां खातीर, तरणाट्यां खातीर जे कोण ह्या कंपनीत काम करपाक इच्छुक आसा तेंच्या खातीर ही एडवर्टाइजमेंट आसली। आनी ह्या एडवर्टाइजमेंटाक लागून बोवाळ पडलेलो। आयज दिसभर वेगवेगळ्या फुडाऱ्यांनी तेचेर कमेंट केल्लेले। विजय सरदेसाय आसतले, मागीर काँग्रेसचे सुनील कौटणकर आसतले, तशेंच मनोज परब आसतले, ह्या वेगवेगळ्या फुडाऱ्यांनी
कमेंट करून हेचेर विरोध दर्शयल्लो आणि एक बोवाळ घातलेलो की कंपनी गोंयांत आसतना गोंयकारांक संदी न दिता गोंया भायल्या भुरग्यांक रिक्रूट करता हो त्यांच्या विरोधाचो सूर आसलो. सो ह्यो सगळो बोवाळ जाल्या उपरांत आत्तां आमच्या कडेन एक लायव्ह अपडेट येयला. ती लायव्ह अपडेट म्हटल्यार इंडिको कंपनीन ही जी इंटरव्यू आसा ही कॅन्सल केल्लेली आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.